This program is brought to you by Agio. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि विषय आसा तो बेजिकली TCP अमेंडमेंट्साचो जाका लागून इतलो व्हडलो गदारोळ जालो, सरकाराक 2 पावलां फाटीं येवचें पडलें आणि त्याच बरोबर प्रत्येक खेपेक जेन्ना TCPचो विशय आसता, लँड युजाचो विशय आसता, झोनिंगाचो विशय आसता, तेन्ना वाद कित्याक जाता. प्रत्येक खेपेक हें ओपोजिशन कित्याक जाता, ताजेर कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक जाता आनी ओडाताण कित्याक जाता, ह्या विशयाचेर आमी उलयतात. 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो. पयली आसात म्हजे बरोबर क्रेडायचे निलेश बाब साळकर. निलेश बाब वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थ कुंकळकर. सिद्धार्थ वेलकम. तिसरी आसात म्हजे बरोबर तांणी ह्या अमेंडमेंट्साक सारको टूथ एंड नेल ओपोज केल्लो ते एक्टिविस्ट अभिजीत प्रभुदेसाय. आणि चौथी आसात म्हजे बरोबर सिनियर जर्नलिस्ट डेरेक आल्मेदा. अभिजीत, आय विल स्टार्ट विथ यू. ओपोज एक प्रश्न येता की ओपोज कित्याक हो, आणि दुसरो प्रश्न येता की प्रत्येक खेपेक ओपोज कित्याक हो. दोन्हीचेर तुम्ही सुरुवात करात, देन विल गो टू अदर पॅनलिस्ट. अपोज न्ही, लोक एक्चुली आपल्याचे गांव आनी आपल्याचे मुखाल्ले पिळग्याचे फ्युचर आसा ते सांबाळपा खातीर भायर सरतात. लोकांक आपल्याली सगळीं कामां सोडून रस्त्यार येवपाचो मातसो सुद्दां इंट्रस्ट ना. लोकांक फोर्स करतात जेन्ना लोकां दोळ्या मुखार डिस्ट्रक्शन जातात, दोंगर कापिल्ले जातात, शेतां पुरयल्लीं जातात आनी लोकांक ही जाणीव आसा की हें जालें जाल्यार मुखाल्ले पिळग्यांचेर कितें इफेक्ट जातले. हें पळोवनूच लोक भायर सरतात, बरें कामां लागून भायर सरतात आनी हें बरें काम 2006 साकून गोंयकार करीत आयल्यात आनी हाजो वालोर आमचे सगळे गोंयकारांक आमी दिवपाक जाय. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आहा मोन्सेराताचो 2006चो RP 2011 भायर मारलो. मिनिस्टर चेंज जाले, पर्रीकरान 2012 येवन फ्रीज केलो RP 2011. सो हिस्ट्री हे क्लियरली सांगता की लोक सारके आसात, सारके वाटेन चलतात आनी आतां क्लायमेट क्रायसीस जो आमचे मनशाची जात काबार करपा भायर सरला, हाजे मुखार जाल्यार आमकां दिसता की सगळ्यांनी लोकां बरोबर रावंक जाय. Very on that point, I'll go to Derek. Derek, how do you look at both these aspects? Number one, every time when there is a matter of TCP, there is opposition, there is controversy. Why it happens? And politicians also make an argument that if you are opposing everything and anything, how to progress? How do you look at both these aspects? First of all, no, I don't think it's just protest. I think the government, it's very convenient for the government to look at this as some sort of protest or that people are protesting against everything. I think the clear message that people are trying to send to the government is, when it comes to land, please consult us, because we live on this land and there's like in some way a kind of a collective ownership of Goa. So please consult us. That's all they're saying. Don't do anything, through the back door, and don't spring anything on us. So it's not a protest. I think it's an honest appeal from people and a clear message, consult us. ऑन दॅट पॉइंट निलेश बाब, इंडस्ट्री म्हणून तुम्ही कशें पळयतात? कारण तुमचोय सदांच ग्रीवन्स आसता की प्रत्येक गजालीक जर ओपोज जालो जाल्यार मागीर अर्थवेवस्थेची कितें, उद्योगाची कितें. आज जेन्ना ह्यो अमेंडमेंट्स आनी ताका जो विरोध जालो, सरकार मागीर 2 पावलां फाटीं सरलो, इंडस्ट्री म्हणून तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? See, we look at it from 2 points. One is that there should be a continuity in government policy. And the second is that there should be enough transparency in all the decisions. If you have either of these, I don't see any reason for protests. The protests are happening because there is no clarity or no transparency in the decision making on the part of the government. And the decisions are being changed too often to give an impression that this is being done with vested interests. Siddharth, we'll go into the details of each of those arguments. पण तुम्ही सरकारच्या वतीच्यान जेन्ना हे करतात तेन्ना तुमचो व्ह्यू कितें? नाही, डेफिनेटली एक सेक्शन ऑफ सोसायटी अशी आसा की जाका कितेंय केल्यार प्रोटेस्ट करपाक आवडटा अशें दिसपाक लागलां. आनी म्हाकाच न्ही, हें लोकांक दिसपाक लागलां. म्हणजे आमी जर कोंकण रेल्वे घेत जाल्यार कोंकण रेल्वेच्या अगेन्स्ट एक प्रचंड असो प्रोटेस्ट जाल्लो. आयज जे प्रोटेस्ट करताले तेच ताचो चड वापर करता.
बरें आमी 3 लिनियर प्रोजेक्ट घेत जाल्यार 110 वर्सां पयलीं पोर्चुगीजांनी रेल आनी रोड लिंक फ्रॉम कॅसल रॉक टू गोंयांक हाडलें. ताजो एडवर्स इफेक्ट कांयच जावं ना. आनी आतां जेन्ना तोच वायडन करता तो रस्तो जो सिंगल लेन आशिल्लो 2 लेन जालो, 3 लेन ऑटोमॅटिकली जालो. आयज जेन्ना 4 लेन प्रोजेक्ट करपाक वता तेन्ना खंय तरी ऑपोजिशन येता. सो लोकांच्याय मनाक एक डावट जाता की हें ऑपोजिशन ही बीजेपीची एलर्जी आशिल्ल्या अशें करता काय कितें, असो एक खंय तरी निर्माण जाता. आनी म्हाका दिसता कितेंय जर केल्लें फुडल्या पिळगेक लागूनच आमी सगळे जाण काम करता. फुडल्या पिळगेचे एस्पिरेशन घेवन, फुडल्या पिळगेचे एस्पिरेशन्स घेवनूच आमकां फुडें वचपाक जाय. आनी वी हॅव टू मेंड विथ टायम. इनफॅक्ट खूब जाण आतां एनवायरमेंटाचे विशय काडटा. म्हणून म्हाका याद जाता कॉलेजींक आसतना, हांव 96 कॉलेजींक आशिल्लो तेन्ना कोण तरी खंय तरी पेपरार मिडियांक हांगा थंय येतालें की 20 वर्सांनी पृथ्वी नश्ट जातली म्हणून. आयज 30 वर्सां जालीं. खंय तरी आमी कितें आमकां फुडले पिळगेक दिता, बरें दिता वायट दिता. ऑफकोर्स येस, वायट जावपाकूच जायना, बरें आमी करपाक जाय. आनी खंय तरी लॉलसनेस जाय आमकां, कायदेच नाका की कोणें जाय थंय घर बांदप की कायद्या प्रमाणे बांदप, हें आमकां आयज चिंतपाक जाय. एनी प्रोटेस्ट हॅज देर आर वेज एंड मिन्स. यू हॅव बीन गिवन अ ऑपॉर्च्युनिटी टू लॉज अ प्रोटेस्ट. कोणेंच हें करून आपूण म्हाका दिसता ऑफिशियल चॅनल्स यूज करनासतना रस्त्यार देंवप, खंय तरी एक हवा निर्माण करप, हें चालू आसा. हें म्हाका एक स्पश्ट अशें जाणवता. अभिजीत बाब, जेन्ना हो मुद्दो आहा की सरकाराक दिसता की प्रत्येक खेपेक प्रत्येक गजालीक ओपोजिशन जाता. वील स्टार्ट विथ दीस TCP अमेंडमेंट्स इटसेल्फ. तुमकां हातूंतले 2 किंवा 3 मुद्दे जर सांगपाक लागले जाका लागून तुमी दिसलें की लोकांनी रस्त्यार येवंकूच जाय, अशे मुद्दे खंयचे? थोडे उतरांनी एक म्हणटा ते एग्रीकल्चरल जे झोन्स आसात रिजनल प्लॅनात, ते झोनांनी कोणाच्यांनी दुसरी एक्टिविटीज करूंक जायना. फक्त एग्रीकल्चरल रिलेटेड म्हणल्यार डेरी, पोल्ट्री नाल्यार एग्रीकल्चरा खातीर फार्म हावस, पंप हावस इतले बांदूंक मेळटात. आनी हे एग्रीकल्चरल झोनूच न्ही, A1, A2 जे झोन ह्या एमेंडमेंटान जे हाजेर फोकस जाला, हातून इकोलॉजिकली सेन्सिटीव सगळे झोन आयले. रान, रेंवे दोंगर, सँड ड्युन्स नाल्यार मॅनग्रोव्स, नो डेव्हलपमेंट स्लोप सगळे आयले. ह्या जाग्यांनी आतां सरकार जे मनशा कडेन 1 लाख स्क्वेअर मिटराच्या की वयर जमीन आसा ताका 20% 30% FAR दिवन ह्या रानांनी आनी आमचे नो डेव्हलपमेंट स्लोप्सार 1 लाख 1.5 लाख इतले व्हडले बिल्ट अप एरियाजचे नवीन सिटीज बांदपाक जे सरकार परवानगी दिवपाक सोदता, हें स्पश्ट जाता की हें टोटल करप्शन आसा. दीस इज ओन्ली टू हेल्प थोडेशे बिल्डरांक भरपूर पयसो करपाक. पूण ताचो इम्पॅक्ट गोंयचेर कितें जातलो हें तुमकां चड सांगपाची गरज ना, कित्याक सगळ्यांचे दोळ्या मुखार हें चालू आसा. आमचे दोंगरांनी कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. सगळे जाणात की आमची कॅपॅसिटी कितें आसा ताजे आमी भायर ऑलरेडी पावल्यात. आमी हें म्हणटात की तुमी हाका डेव्हलपमेंट म्हणटात जाल्यार मुखाल्ले पिळगे कितें करतले? तुमी सगळे कडेन बांदून दवरतले कॉन्क्रिटान, ते खंय बांदतले? जे तुमी डेव्हलपमेंट म्हणटा ते तुमी तांकां दवरना, ते सुद्दां दवरूंक ना. पूण आयज खरें म्हणल्यार आमकां हें स्पश्ट दिसून येता की हें जे आमी डेव्हलपमेंट आनी ग्रोथ म्हणटा, दीस इज एक्चुअली द कॅन्सर ऑफ द ह्युमन सोसायटी. ओके, ऑन दॅट बिफोर आय गो टू डायरेक्ट, निलेश बाब तुमी कशें पळयता? कारण एक गजाल दिसता की अशी अमेंडमेंट आयली की सगळ्या पयलीं आरोप जाता हें रियल इस्टेट लॉबीक हेल्प करपा खातीर, बिल्डर्स लॉबीक हेल्प करपा खातीर. तुमकां खरेंच असले अमेंडमेंट्स जाय काय कितें, किंवा तुमकां खरेंच असली डेव्हलपमेंट जाय काय कितें? See, planning is a dynamic process. What was good 10 years ago may not be good today, may not be good 10 years hence. So we have to have a flexible and open mind when we come to planning strategies. Our only point of view is that whatever you make should not be detrimental to the environment, number one, should have all clarity and transparency, number two, and be a policy which is applicable to all. It should not happen that I get it and my neighbor does not get it, or my neighbor doesn't get it and I get it. These type of arbitrary decisions in planning should not be there. And once you have formulated a policy, please stick with it for the next 5 years, 10 years. We are open to change it after 10 years. But when somebody is making an investment or somebody is looking to come forward and have some forms of some projects which will give employment to the people of Goa. One day you have a policy, tomorrow you don't have it. That doesn't augur well for the investment.
And it really upsets the what to say. It upsets the feelings of the investor. तुम्ही जेन्ना फिलिंग्स ऑफ द इन्व्हेस्टर म्हणटात निलेश बाब, देन आय विल गो टू डेरिक बाब. फिलिंग्स म्हणटा सद्याच्या परिस्थितीक डू यू थिंक दोज फिलिंग्स आर हेम्पर्ड? Number one. Number two, why? Because of the flip-flop in government policies or because of the protest and public opposition? What is more upsetting the investor? It's both. It's both. The flip-flop in the government policy as well as the protests. Both upset the investor. डेरिक बाब, तुम्ही ह्या मुद्द्याकडे कशें पळयता? एक वटेच्यान हो एनवायरमेंटाचो मुद्दो आसा, दुसरे वटेच्यान इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्साचो मुद्दो आसा. Whether it is really possible to strike a balance between the two? See, first of all, we tend to refer to builders as like building lobby or somebody with a vested interest or nothing. Building is an industry. It's a business, and everyone who starts a business wants to make money. That is clear. Okay, I don't see anything wrong in that. But that would make builders as one of the stakeholders. It would make environmentalists one of the stakeholders. Landlords would be one of the stakeholders. People in villages would be one of the stakeholders. The question is, are you consulting all these stakeholders before you are coming forward with a policy? Salkar is very right. There is no policy. The last real big policy I think that we had was the Regional Plan 2021. Which identified land, which identified everything clearer. After that, there's been like a flip-flop, and what has happened now recently is totally confusing. First, you have a TCP minister who went hammer on tongs and said land is converted illegally, and then you have him saying like, no, we need to build golf courses and give farmlands for construction. Then you have him saying, okay, 16B needs to be taken out. So this is a confusion. Yeah, Nilesh, you wanted to make a point. Yeah, if you look at the sequence of events, when the 2011 plan was scrapped and opened for suggestions, 90% of the suggestions that came in at that time were for change of personal land use. 90% of the suggestions. Nobody had anything to say about the transport system. Nobody had anything to say about the public roads. No bus base. No planning point. No objections from planning point of view came. 90% of those said that please convert my land from either A1, A2 to S1, S1 to C1, C1 to whatever. And when the plan was finally notified, these same people stood down and created the protests. तर तुम्ही म्हणतात की डबल स्टँडर्डय आसपाक जायना. जेन्ना आमी कितें मागतात ताकाच आमी मागीर वचून विरोध करप. सिद्धार्थ बाब, तुमकांय अशेंच दिसता? तुमकां ही डबल स्टँडर्ड दिसतात काय? देर आर 2-3 पॉयंट्स दॅट आर रेज बाय अभिजीत, की प्रत्येक खेपेक सरकाराची पॉलिसी येता तेन्ना एग्रीकल्चर जमनीचें कन्वर्शन बिकम्स अ सेंट्रल फोकस. अशें दिसता की कांय प्रोविजन्सच केल्यात की कन्वर्शन फॅसिलिटेट करपा खातीर, इको सेन्सिटिव्ह झोना भितर वचपा खातीर. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू बोथ दिस थिंग्स? One sec, I just मुद्दे मांडपाक Yeah, just want to interrupt, Siddharth, if you don't mind. Yeah. Okay, yeah. Just one. I think we shouldn't give protests a bad name. Protesting is in a democratic society and in a democratic system is the norm. It is not wrong. It is not illegal. It is not something bad. It is not. It has to happen. People have to have this right to protest. So please don't try and shame protests or make it like some bad word. Yes, Siddharth. I will agree with Derek. Definitely, protests make democracy healthier. But should जर protest करपाक लागले, then protest also becomes a joke. People also lose faith from that protesters. म्हाका दिसता आतांच अभिजितान म्हणलें कॅपॅसिटी, वी हॅव रिच्ड कॅपॅसिटी. आतां कॅपॅसिटी ही कोणें डिफायन केल्या? आर देर एक्सपर्ट्स टू डिफायन इट, ऑर जस्ट लायक हांवें म्हणलें की ना 15 लाख गोंयकार जाले आतां पुरो, आतां वी शुडंट प्रोक्रिएट, वी शुड जस्ट स्टॉप इट अँड कॅप एवरीथिंग. दॅट इज नॉट द वे. देर आर एक्सपर्ट्स, देर आर पीपल हू विल डिसायड, अँड गोवा इज क्वायट बिग इनफ. आयज आतां निलेशान उदोळ म्हणलें द प्लॅनिंग इज अ डायनॅमीक प्रोसेस. आयज म्हाका जें जाय तें म्हाका 10 वर्सां पयलीं नाका आशिल्लें. फुडल्या 10 वर्सांनी my needs will change. My next generation, somebody said that where will the next generation build? That means we are agreeing that the next generation also wants to construct. There are certain structures, constructed monstrously almost 100 years back.
म्हणजे ज्या जाग्यार आयज ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेज इट्स अ मॉन्स्ट्रस स्ट्रक्चर इफ यू कंपेर इट 100 years back. It was a marshy land, but it was constructed. A college ran in it. The Asia's first medical college came in it. There were good things happening there, and today it has been converted into art and culture center. I think the requirements are changing. We have to think a little bit ahead of times and plan for it. Nothing bad in the environment should be there, and of course, consultation process is there. The law also defines it, and the law also follows it in letter and spirit. But coming on the streets every now and then for everything, every decision gives a bad taste. या अभिजित या Can I respond? येस येस Yeah. प्लीज या So there are a couple of things. सिद्धार्थ बाबान दोन इश्यू रेज केले. एक म्हणटा ते प्लॅनिंग जावपाक जाय आनी प्लॅनिंग डेटा आनी सायन्साचेर बेस जावपाक जाय. आतां 2006 साकून सगळे हे जे रिजनल प्लॅनचे डॉक्युमेंट सरकाराचे डॉक्युमेंट आसात ते क्लियरली सांगतात की खंयचेय डिपार्टमेंटा कडेन कसलोच डेटा ना, कसलीच स्टडीज नात आमचे कडेन. आमी आयज काळखान आसात. दिस इज अ वर्ल्ड जे जगात आयज सायन्साक कसलोच रिस्पेक्ट ना. सायंटिस्ट आयज कितें करतात, सायंटिस्ट आयज आमकां सांगतात की म्हज्यान पब्लिकान उलोवपा जायना. आयज NIO सायंटिस्टान सगल्यांक बरोवन दिवपा पडटा की आपूण हे हाजेर भायर पब्लिकान उलोवपा ना. ही आमची आयज परिस्थिती आसा आनी गरज आसा की जें प्लॅनिंग जातलें इट शूड बी बेस्ड ऑन सायंटिफीक डेटा एंड ऑन स्टडीज. तुमी हे जे एमेंडमेंट काडला हाजे फाटल्यान हांवें चीफ टावन प्लॅनर जेम्स मॅथ्यू विचारलें कितें डेटा तुमी कन्सिडर केलो. कसलोय डेटा आमी कन्सिडर करूंक ना म्हणटा. दॅट मीन्स दीज आर ऑल आर्बिट्ररी डिसिजन. एक गजाल- दुसरो या. पॉयंट आसा तोय हांव रिस्पॉन्ड करता की कन्सल्टेशन जे सिद्धार्थ बाब म्हणटा ते कशें जावपा जाय, आमचे भारतीय कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे जावपा जाय. आमचो कॉन्स्टिट्युशन आर्टिकल 243 G, W, X, ZD आनी ZE हें क्लियरली सांगता की स्पेशल प्लॅन्स हॅव टू बी प्रिपेर्ड एट द वॉर्ड लेवल. लोकांनी हे प्लॅन तयार करूंक जाय. तुम्ही आपल्याक जाय ते करून लोकां कडेन धाडटले आनी लोक ते समजतले आनी ऑब्जेक्ट करतले. दिस इज नॉट द प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्युशन अँड दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी. ओके बिफोर आय गो टू डायरेक्ट या ओके Type of method was tried. I wouldn't say adopted. It was tried after the regional plan 2005 was scrapped. The village panchayats were asked to come up with their plans. But the village panchayats don't have the expertise. They don't have the capabilities. It is just not possible. I don't agree, Just sir. not I possible don't for agree. them Now, to- I just addition करता. How many out of the 189 came with the I will plan? respond. I'll promote. नाही, अभिजित, या अभिजित I'll just take नाही, Siddharth नाही, question. I don't Yeah, agree. yeah. आता पयरूच CRZ प्लॅन गेलो. CRZ प्लॅन खंय तरी विलेज लेवलाचेर गेलो. आता फक्त विलेज लेवलाचेर उदो ताणें निलेशान म्हणिल्ले भशेन विलेज लेवलाचेर एक मागणी येताली की म्हजें घर घाल, म्हजें स्ट्रक्चर तातूंत घाल. सी दॅट इज नॉट हे वे द प्लॅनिंग इज डन. म्हजें घाल, तुजें नाका, तुजें घाल, म्हजें नाका, हें प्लॅनिंग न्ही. रस्तो घाल नाका, थंय रस्तो घाल पूण तो 3 मिटर दवर, एकूच गाडी वचपाक जाय, म्हजीच गाडी वचपाक जाय, हें चलचें ना. आमकां सगळे सोसायटीचे पळोवपाक जाय, चिंतपाक जाय. ओवरऑल डेव्हलपमेंट आमकां चिंतपाक Okay, जाय. on फुडलीं that 30-40 point- वर्सां चिंतपाक Okay, जाय. on that point, Abhijit, Ah, एकच that point. is Yeah, मजा I'll- करूंक I'll- जाय. yeah, कितें Abhijit, गरजेचें. yeah. Abhijit, आता respond to it. करूंक जाय. No, Abhijit, respond to it. Just one Yeah. point, just to put it in perspective, I want you to respond की निलेशान एक मुद्दो काडिल्लो on both points. की आमची जेन्ना सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन्स मागयतात जाल्यार आमी दोन तरेचे पळयल्यात. एक तर आमी म्हणटात की आमकां कांयच कन्वर्ट केल्लें नाका किंवा आमचे सगळे कन्वर्ट केल्ले जाय. डोंट यू थिंक दॅट रिफ्लेक्ट्स व्हेरी बॅडली ऑन अस एज अ सोसायटी ऑल्सो? एब्सोल्युटली रॉंग. आमी बेश्टेच लोकांक वायट म्हणून आमी हे सिद्ध करून सोदता की इसॉपची जी स्टोरी आसा पयलीं ताका वायट म्हणप आनी मागीर ताजेर आक्रमण करप हेंच आमच्या मनान आसा काय? हाका लागून आमी लोकांक वायट म्हणटा काय? पळयात, आमी सोशल पब्लीक पॉलिटिकल हातून आसा जाल्यार फर्स्ट लोक बरे म्हूण समजना जाल्यार आमचें सगळें चुकता. लेट मी कंप्लीट. रिजनल प्लॅन 2021 करपा खातीर 2008 सरकारान जेन्ना लोकां कडेन धाडले, सगळे लोकांनी गांवांत लोकांनी हजारांनी वरां घाली बसून ताजेर तुम्ही तांचे लोकांचे सबमिशन्स पळयात. सगळे पंचायतींनी सबमीट केले डिटेल्ड सगळे प्लॅन्स इतले ब्युटिफुली हें करून, पूण चीफ टावन प्लॅनरान ताजे प्लॅन भायर मारून लोकांचे आपल्या जाय ते भशेन येलो सेटलमेंट सगळे कडेन पेंट केल्ले आसा रिजनल प्लॅनार. CZMPचो इश्यू पळयलो जाल्यार सरकारा कडेन सगळी पंचायत्यो हात जोडून मागताल्यो, प्लीज एक मनशाक तरी NCSC आमचे म्हाऱ्या धाडात, आमी ताका आमचो गांव दाखयतात, ताका बरें नुस्तें
नुस्तें जेवण सगळें दितात. हे यात आमची CZMP आमची CRZ एरिया आमी सगळी दाखयतात. एकलो सुद्धा गव्हर्मेंटचो मनीस येवपाक तयार ना. मागीर लोकांनी बसून GISाचेर 100% परफेक्ट CZMP करून दिल्यात सरकाराक लोकांची तोखणाय करूंक जाय. इतले लोकांनी कश्ट करून इतले ब्युटिफूल प्लॅन जाल्या, पूण आमकां वायट दिसता की GCZMA कडेन स्वता कडेन GIS प्लॅन्स नात. सरकार NCSCM आमचे लोकांचे प्लॅन यूज करपाक शकता, पूण सरकाराचे प्लॅन तेज्यान यूज करपाक ही आमची परिस्थिती आसा. There is certain amount of misinformation also. Government has got all the data. There are government departments like planning statistics which collects data on a real-time basis. Again, coming to the GIS plans, government had fully all GIS plans. The new CRZ is based on GIS plans only. Okay. There cannot be misinformation. I'll come to. Yeah, Derek, you wanted to make a point. Yeah, I want to make a point. Yeah. And the point is, the point made by Salkar was that panchayats and people at that level don't have the expertise. They prepared regional plan 2021, and it was not panchayats. Committees were formed in each village, and each village took on experts, people who had experience, either in government service or or they were engineers. All these people came on board. Prior to that exercise, there was no data. After 2021 regional plan, today you have, up to plot level data for this state. It's the only exercise that was undertaken in India. So, when you say that people at village level don't have expertise, I don't think that's correct. On the other hand, people at the village level think only of their village and not of anything. That is also correct. They will think about the interests of their village because they are a village as a unit. Then it's probably for the taluka or for the district to incorporate everything and make a larger plan, because the government, the road systems, the transport systems, these are also interests in the planning, in the planning process. Yeah. So this is what I wanted to respond to. दिनेश बाब, हो प्रश्न सदांच जाता की लोकांक एक जाय आनी एक इंडस्ट्रीक दिसता की विकास असो जावचो. लोक म्हणटात की आपल्या गांवचो किंवा आपल्या शाराचो विकास असो जावचो. हाका मिटींग पॉयंट आसा काय आमकां परत परत एकूच नजर येता की देर इज नो मिटींग पॉयंट ऑन दिस? No, even in the village, there are two options. If people didn't want any development, they would not be selling their land to outsiders. Who is selling the land? The villager is selling the land to somebody. If he didn't want a development, why would he send? Why would he sell? I can respond to I'll take yes. Yeah, I'll take Derek and Avish. I'll come to you. On this is a very crucial point. Important, yes. This is very, very crucial. Yeah. No, there have been cases where people have sold their land and then stood in protest. So many of them. Okay. Yeah. Derek, and then I'll come to Abhijit. Yeah. In a way, what he's saying is correct. Villagers are selling their lands, but it's not all villagers. Landlords are selling their land. Landlords are stakeholders. They are selling the land. And everybody in the village is not a landlord. So you please don't equate and say that everybody is selling land. That's not correct. Okay. A very fundamental issue here Yeah. की जमीन विकली म्हणून कोणाकूच काय प्रॉब्लेम ना. जमनीचो उपयोग चेंज करप हो प्रॉब्लेम. प्लीज अंडरस्टँड. नोबडी हॅज अ प्रॉब्लेम. कोणे शेत घेतला तुम्ही म्हणता, शेत करूंक जाता. you are on land use. भाट घेतले जाल्यार भाट करूंक जाता. देर इज नो प्रॉब्लेम. लोक पीपल विल वेलकम यू. खंयचे जगा वयलो मनीस येवन गांवांत शेत भाट करता. ऑल द विलेजेस आर 100% गोइंग टू सपोर्ट. पूण तूं जमनीचो यूज चेंज करपाक तुका अधिकार ना. आनी हाका लोकांक कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट आसा की लोकांक जाय जाल्यारूच जमनीचो उपयोग चेंज करप. It's a very interesting. How should government look at it? Because you have been a public representative also, and this is a very tricky issue. की एकवटेच्यान तुगेलो कोण तरी जमीन विकता. दुसरो आमकां इतली तरी आतां अनुभवांतल्यान खबर आहा की जमीन घेता तो मनीस डेफिनेटली शेतांनी भाटे करपा खातीर जमीन घेना. ताका आपल्याला थंय कितें तरी करपाचेंच आसता. That is wrong. He cannot have any expectations. Correct. So our children, future generations have expectations. We have a promissory estoppel to our future generations. So ultimately, not to these false expectations. Yeah, ultimately, Abhijit Bhav, it comes down to land use. And when it comes to land use, there is one view of the industry on the land use. There is another view of the villagers on the land use. Siddharth Bhav, very frankly, do you think there is a meeting point at this? And that's my final question. Absolutely, there is a meeting point. There has to be a meeting point, because finally the government works for the aspirations of the people. We all work for the good of the society. So, आता पासून आमचे honorable minister, he has withdrawn the plan. That is because
there were protests against it or there were objections against it. Let us study it, but both parties should sit on one table and discuss it. Unnecessary just rushing on the Yeah, I'll come to you. आता 3 linear प्रोजेक्टाचे मोल्या व्हडलो बोवाळ जालो पूण मोल्याच्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी ठराव पास करून घेतलो मोल्यांक तांकां लोकांक जाय आशिल्ले ते दे वॉन्ट अ रोड दे वॉन्ट कॉमर्स दे वॉन्ट डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट एरिया I cannot sit in Panji and dictate terms to somebody who stays in Mole, which is a remote region. So we have to take into account the aspirations of that particular area. तुमकां जर डेव्हलपमेंट कोणाक नाका तर डेफिनेटली गव्हर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू फोर्स एनी डेव्हलपमेंट बट ऑपोजिंग एवरीथिंग आनी आमी खूबदां म्हणटा आमकां हायर एंड टुरिजम जाय फक्त हायर एंड टुरिजम हांगा फक्त पासय मारपाक येवचो ना वी हॅव टू क्रिएट फॅसिलिटीज फॉर देम नाव गोल्फ कोर्स इज वन ऑफ देम it is a very good, it is a necessity today. It may not have been necessary 20-30 years back, but today the tourism is high end and revolves around it. So let us see, we don't want low end tourism. Now we have to promote high end, so we have to create that many facilities so that the high end tourists are attracted. Abhijit, is there a meeting point or there is no meeting point? देर इज अ व्हेरी सिंपल मिटींग पॉयंट आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत करूया स्वावलंबी भारत करूया लोकांक हेंच जाय लोक कितें म्हणटा की आमचे गांव आमी स्वावलंबी करूया लेटस एंड दीस इज द ओनली वे फॉरवर्ड एंड देर इज नो अदर वे मनशाक आनी दुसरी Okay. वाट ना निलेश बाब मीटिंग पॉइंट आसा काय मीटिंग पॉइंट ना तुम्ही तुमच्या अनुभवातल्यान सांगात No, there definitely has to be a meeting point, and the intent of the government is clearly to provide an intent. But somewhere between that intent and the execution lies a problem. So we are not able to fathom what that problem is and how to address that problem. Derek, is there a meeting point or there is no meeting point? You can have a meeting point, but there are two conditions that you need to fulfill. One is total transparency. You have to know who wants land, who wants to convert land, all that has to be made public, nothing through the back door. Second thing is, please recognize people as genuine stakeholders. You also need to recognize whatever the building industry as a stakeholder. You have to recognize all the stakeholders as equals. Don't shame anyone, and I think you can have a meeting point. हांव इतल्याचेर थांबता ह्या ऑन दीस नोट पूण म्हाका दिसता आमी दोन गजाली म्हणटात की एक म्हळ्यार सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाचें ट्रान्सलेशन जर केलें जाल्यार ताका स्वयंपोशक विकास म्हणटात सो स्वयंपोशक ह्या शब्दा भितर म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली येतात एंड डेरिक यूज्ड अ नायस वर्ड दॅट वी ऑल आर कलेक्टीव ओनर्स ऑफ गोवा आनी त्या कलेक्टीव ओनरशिपी भितर म्हाका दिसता प्रत्येकाचें स्वताचें ओपिनियन आसतलें इव्हेंच्युअली एज अ गव्हर्मेंट तो मिटींग पॉयंट येवप गरजेचो कारण people can be on extremes. Government cannot be on extremes. Government has to finally create a meeting point जातूंतल्यान हो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मुखार वचपाक शकतलो तें दिसता म्हाका प्रत्येक गोंयकाराक आज मनांतल्यान दिसता आनी तें जावचें अशें आमी मागतात आनी थांबतात सिद्धार्थ निलेश बाब अभिजीत डेरिक थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग पळयत रावात फुडें Thank you. नमस्कार